फावटी डेकोरेशन करपा फाटल्यान हेतू एकूच आशिल्लो की एक सोशल मेसेज वयपाची, एक अवेरनेस जावपाचें लोकां मदीं. जे आमच्या वाठारान वा जे कोण लोक भोंवता, चवथीक येता तांकां प्रत्येकाक हो इशू खबर आसपाक जाय, पावपाक जाय, एक सोशल इशू घेवन वयपाक जाय आशिल्लो. म्हाज्याय बाबतींत पयलींच्यान स्टडी आहा, रिडिंग्स आहा, आमचें चालूच आसा. सो एवरी इयर आमी प्रत्येक एक एक तरेचें डेकोरेशन करता. फाटलीं 5 वर्सां आमी डेकोरेशन करीत आसा. आमची फॅमिली सगळीं आमी भाव भयणां, आई पप्पा भाभी आमी सगळीं मेळून एक डेकोरेशन करता. सो हे फावटी आमी एक सोशल इशू घेवन फुडें सरोया म्हटलें. सो प्रेझेंटली त्या इशूक आमी दिलें सेव गोवा, सेव गोवन हेरिटेज घेतलो. सो मेन टॉपीक आमी हायलायट केल्लो सेव म्हादय हाजो. सो वॉलार जे फूल कितें पेंटिंग्स दिसता ते म्हजे धाकटे भयणीन गेशा नायक हेणेन काडलेले आसा. सो कन्सेप्ट आनी बाकीचे जे सरावंडींग हेल्प आहा जे आहा ते आमी सगळे आमचे फॅमिलीन केले. हांव, म्हाजो भाव भयण, आई पप्पा भाभी तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून हें डेकोरेशन केल्लें आसा. जे कन्सेप्ट आसा आनी हे आसा ते सगळे आमी एका मेळोन हें केल्लें आसा. सो प्रेझेंटली आमचो उद्देश एक आशिल्लो की सेव म्हादय हेज्या मदीं. सो सेव म्हादय करतना म्हादयचेर गोवा कसो अवलंबून आसा तो आमी दाखयल्लो आसा. हांगासर वणटीचेर पेंटिंग्स आसा जे फार्मर्स फार्मींग करून आपलीं पोटां भरताले, जनावरां म्हादयचें उदक पिवन जगताले. तशेंच झाडां पेडां ज्यो व्हडलीं व्हडलीं घनदाट जंगलां आशिल्लीं ती म्हादयची कशी अवलंबून आशिल्ली ती दाखयल्ली आसा. आमी पेंटींग स्टार्ट करतना आमी मेन दाखयल्लें की म्हादय बेसाचेर आमचे शेतकार भाव कशे डिपेंडंट आसा ते. जे शेतां भाटां करून आपलीं पोटां भरतात, तशींच मनीस पोटां भरता तशींच प्रत्येक जनावर आपले म्हादयचेर डिपेंडंट आसता. ह्या गोंयांत मेळपी जनावरां तशींच घनदाट जंगलां सगळे फूल इकॉलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी आमची म्हादयचेर कशी डिपेंडंट आसा ती आमी दाखयल्ली आसा. आनी प्रेझेंटली म्हादय डायवर्ट जावन कळसा बंडोला कॅनलानसून उदक ऑलरेडी गोंयचे आमचे मॅक्झिमम पर्सेंटेज डायवर्ट जाल्ले आसा आनी गेल्ले आसा. ते हायलायट करतना आमी कणकुंबी सुद्दां माऊली देवळाक फाटली 10-12 वर्सां पयलीं कॅनल खणटाना सुद्दां ते कशे अफेक्ट जाल्ले ते हायलायट केल्ले आसा आमी वयर. त्यान भायर म्हादयचें उदक डायवर्ट करून जे वयता ते प्रेझेंटली फूल फार्मर्सांक आनी लोकांक पिवपाक म्हणून वयता. बट ते एक्चुली इन प्रेझेंट आमी फर्दर स्टडी करता, रिडिंग्स करता, तेजेर आमकां सांपडटा की तें उदक आसा तें 100% फार्मर्सांक वचना, जाल्यार थंयसर मेजर इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीर वयता ते आनी फार्मर्सांक आहा ते थोड्या प्रमाणान वयता. ते आमी हांगासर हायलायट केल्ले आसा. आमी प्रेझेंटली आतां फार्मर हांगासर एके सायडीन वॉलाचेर डिपिक्ट केला. तो फुडलो 25-30 वर्सांचो गोंयचो मॅप पळयता, गोंयचो फुडार पळयता आमचो, जाल्यार जे म्हादयचेर डिपेंडंट आहा जाल्यार ताका मुखार सगळ्याक वाळवंट आनी दुश्काळूच दिश्टी पडटा. जेणे करून म्हादय आतां बंद जाली जाल्यार फुडल्या 25-30 वर्सांक ताका फूल मुखार दुश्काळ दिश्टी पडटा. जे व्हडे आसा ते मोडलेले आसा, न्हंय आहा ती सुकलेली आहा, व्हडे अशे तडार पडलेले आसा. शेतां भाटां कांय ना, ग्रिनरी कांय दिश्टी पडना, झाडां सगळीं करपल्लीं आसा. तितून भितर मागीर ताका मुखार पळयतना ताका एकूच होप दिश्टी पडटा. तो म्हटल्यार टायगर एक होप दिश्टी पडटा. टायगर रिजर्व, एक म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी टायगर रिजर्व जालें जाल्यार ते आमचे 100% वा मॅक्झिमम उदक वळोवपाक शकचे ना. जेणे करून आमकां मॅक्झिमम वॉटर लेवल आहा ते म्हादयचे आमकां गोंयाक मेळपाक शकता. सो तो टायगर आहा तो मेन प्ले करता हांगासर डिपिक्ट जाला तो आनी फार्मर. कुळमोदय हे मेन आमचे गांवची शीम ती जी बुतखाम पाठाराचेर आसा आनी ताका आतां सरावंडींग सगळ्याक कंपावंड सरयो मारून आमचे ते ब्लॉक जाल्ले आसा आनी ते वयर ते भितर गेटीनसून जर भितर वयपाक आमकां वाट ना प्रेझेंटली. आनी थंयसर मुखार जर स्ट्रेट भितर वयतलो जाल्यार एक आमची कुळम्या देवाची म्हणून देवळी आसा थंयसर आनी ती खूब वर्सां पयलींची म्हणजे जेन्ना गांव स्थापन जाता, 1000 वर्सां पयलीं जेन्ना गांव स्थापन जाता तेन्नाची ती शीम आशिल्ली, मेन शीम आमची ती. प्रत्येक आमच्या गांवच्या देवस्थानांक वा गांवच्या प्रत्येक देवकार्याक थंयच्या देवाक मान दिवचो पडटा आनी थंयचें देवस्थापनां करचीं पडटा. आमच्या गांवच्या लोकांक तेंचे अवेरनेस येवचे जेणे करून ती थंयसर जागृत जावन उरची. फाल्यां सकाळीं प्रत्येक आमची ऑलरेडी भावंडरी जाल्ली आसा आनी थंयसर ऑलरेडी मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन जाल्लो आसा. त्या वाचून ती शेणची न्हय खंयसर तरी, तो उद्देश आशिल्लो. मेन इशू घेताना आमचो म्हादय इशू घेतलेलो आनी आमी 2 इशू भायर केले. आमी वॉलाचे सेपरेटली पेंट केल्या ते आमचे गांवचे आशिल्ले आमचे
हे आजोबा शितोळेश्वर प्रसन्न आसा थंयसर न्हू आमचे पांडवकालीन भरपूर पयलींचें बांदकाम आसा ताका खूब खूब हिस्ट्री आसा ते आजून आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान वा हिस्ट्री बुक्सान नोंद जाल्ली ना. सो तेजेर उद्देश हेजो फाटलो एक आशिल्लो की तेजेर खूब स्टडी जावची, ते मुखा वयल्या जनरेशनाक तशेंच टिकोवन उरचे. फाल्यां सकाळीं कोणूय येवन मोडतोड करून ते ना नपय जावचे न्हू, हेज्या फाटल्यान इतलो उद्देश आशिल्लो की ते तशें उरचे. एक 15-20 दीस पयलीं आमी स्टार्ट केल्लें हें. टायम खुबूच कमी मेळ्ळो, सो आमी कामाक वयता, स्टडी करता, हें करता, सो तितून जो कितें रातचो टायम मेळटालो त्या टायमा भितर आमी थोडक्यान केल्लें आहा. स्टील हेजे वयर भरपूर मेजर आमचे थोडे कितें टॉपिक्स आशिल्ले ते उरले आमचे घालपाचे, बट कितलो टायम मेळटा तितून कितें कवर जाता तेच आमी कवर केल्लें आसा. हांव ह्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन एकूच मागता की प्रत्येक गांवांत अशे स्पेशल हेरिटेजीस आसतल्यो, मॉन्युमेंट्स आसतले, ओल्ड मॉन्युमेंट्स आसतले, ते आमकां सेव करपाक जाय. तशेंच प्रत्येक गांवांत आमचे पारंपारीक देवस्थानां आसतलीं, ती सामकी गरजेची आसा. गांवच्यो शिमो आसता, प्रत्येक शिम्यांचे देवस्थानां, बारीक बारीक देवस्थानां आसता, ती आमकां सामकी गरजेची आसा, जेणे करून आमची गांवची वा गोंयची आयडेंटिटी हायलायट जाता. जी हांव लोकां कडेन मागता की प्रत्येक गांवांत आपआपले अशी पारंपारीक जी देवळां आसा, देवस्थानां आहा, जागृत देवताय आहा, तांकां सांबाळून दवरची आनी आसा तशीच सांबाळून मुखारले पिळगेक पावोवपाची. हांवें फायन आर्ट्साचो असो कांय कोर्स करूंक ना. हांव ल्हानपणांच्यान अशें म्हाका पेंटिंगाची आवड आसा, सो हांव अशें करता पेंटींग. ते म्हादयचो सेव म्हादय कितें कितें अशें चलता हें म्हाका गजाली खबर आशिल्ल्यो, बट इन डिटेल म्हाका कांय खबर नाशिल्लें. जेन्ना म्हाका भावान सांगलें चल आमी सेव म्हादयचेर कितें करुया म्हणून, तेणेन म्हाका इन डिटेल अशें एक कितें आयडियाज दिल्यो, सो आमी मागीर तश्यो तश्यो करीत गेली. सेव आवर हेरिटेज. सो आमचे कुळमो देव म्हणून एक देवळी आसा, सिमे वयलो देव तो आमचो. म्हाका हेच्या बद्दल कांय खबर नाशिल्लें. जेन्ना भावान सांगलें की अशें एक आसा कॉन्सेप्ट म्हणून, मागीर आजोबा शितोळेश्वर देव आसा आमचो, तेज्या बद्दल सांगलें. सो तेन्ना मागीर म्हाका कळ्ळें की बाबा अशें बी कितें तरी आसा आमच्या गांवांत चलता म्हणून. सो मागीर म्हटलें हांवें म्हाका फोटो धाडून दी, हांव तशेंच पेंट करता. कारण इमेजिनरी पेंट करप वेगळें जाता आनी प्रत्यक्षान पळोवन अशें पेंटींग केल्लें वेगळें जाता. मागीर तशेंच पेंटींग केली. एक्चुली हो म्हाज्या भावान जें चिंतलां की बाबा एक अवेरनेस क्रिएट करपाची. सो म्हाका अशें दिसता की आमकां ह्यो बारीक बारीक गजाली खूब म्हणजे गरजेच्यो, आमकां खबर आसपाक जाय, अवेर आसपाक जाय आमी ह्या गजालींनी. धिस इयर आमकां हेच्या एका फ्रेंडानूय हेल्प केलो, निलेश पेडणेकर, हांच्यानी बी आमकां हेल्प केल्लो. तितल्या टायमान अशें पेंटींग कंप्लीट जायना जालें, सो मागीर तेंच्यांनी बी हेल्प केलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.